कंडिशन आसतलें. मग गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका गर्व आसा की गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आमकां ग्रीन झोन जावपा खातीर खूब मदत केली, सहकार्य केलें. त्या सगळ्या लोकांचें हांव अभिनंदन करता. अभिनंदन करता कोवीड हॉस्पिटल आणि कोवीड पॅथोलॅब ह्या टिमीचें की तांच्यांनी दीस रात काम केलें. आमची फ्रंटलायनर वर्कर्स म्हणून तांच्यांनी काम पळयलें, तांचेंय अभिनंदन करता. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ ज्या सगळ्या कोविडाच्या ह्या महामारीच्या युद्धात आमच्या बरोबर रावले तांचें अभिनंदन करता. आज गोंय जर कोरोना मुक्त जाला जाल्यार आमी ग्रीन झोनात आयला जाल्यार ह्या सगळ्या लोकां खातीर. म्हणल्यार तरी सुद्दां म्हाका दिसता जी आमी कॅर घेवपाक जाय ती घेवप गरजेचें आसा. त्या खातीर मास्क वापरप, सोशल डिस्टन्सिंग पाळप आनी आरोग्य सेतू डावनलोड करप हे सगळ्यो गजाली गरजेच्यो आसा. हांव लॉकडावन 3 माननीय मोदीजी आनी माननीय अमित शाह ह्या हांच्यांनी जो लॉकडावन 3 डिक्लेअर केला तें वेलकम करता. आनी लॉकडावन 3 17 मे पर्यंत राज्यांत अशाच परिस्थितीत जें चालू आसा तें लॉकडावन 3 तशाच परिस्थितीत चालू उरतलें. गोंयच्यो बॉर्डर ज्यो आसा त्यो सगळ्यो बॉर्डर सील उरतल्यो. गोंयांत कोणाकूच एंट्री दिली वयची ना. जेका कोणाक गोंयांत एंट्री करपाक जाय तांच्या खातीर आमी तांची टेस्ट केली वयतली आनी टेस्ट केल्या उपरांतूच तांकां गोंयांत एंट्री दिली वयतली.